फोंड्या मार्केटाच्या इमारतीची अवतिकाय जाल्ल्यान पालिकेन मार्केटातली पहिल्या माळयेवयली दुकानां खाली करपाक सांगिल्ली। मात चवो तोंडार आयिल्ल्यान स्थलांतर करप शक्य नाशिल्ल्यान वेपाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्याची फाटल्या म्हयन्यांत भेट घेतिल्ली। चवथी पयली मार्केट मोडून उडोवचे नात, तशेंच वेपाऱ्यांकूय स्थलांतरीत करचे ना अशें आश्वासन मुख्यमंत्र्यान वेपाऱ्यांक दिल्लें। देखून आतां चवथी उपरांत वेपाऱ्यांनी नव्या मार्केट प्रकल्पात स्थलांतर करपाक सुरवात केल्या, तशेंच उरिल्ल्या विक्रेत्यांकूय बेगीनूच स्थलांतरीत करतले खंय। वेपाऱ्यांनी मुख्यमंत्री सावंत, फोंड्या पालिकेचो मुखेल अधिकारी तशेंच नगराध्यक्षाचे आभार मानल्यात। चवथी पयली सीएमाक मेळ्ळें आमकां नोटीस मारलेली म्युनिसिपालिटीन की तुमी हे करा म्हणून खाली करा म्हणून चवथी पयली। आमी मागीर सीएमाक मेळून सीएमाक रिक्वेस्ट केलो की आमची चवथ आमी चवथीक माळ भरला, आमकां चवथी पुरती आमी नांवां बघितलें त्या मार्केटान। म्हणटकूच सीएमान मागीर आमकां सांगलें की आमी शेवगळे मिटींग घेता आनी सीएमान सकाळी आमी 7 पयली तेंकां मेळ्ळे सीएमाक, मागीर सांजची वेळी कोणची मिटींग घेतली सीएमा कडेन आनी आमकां सांगलें की सद्या चवथी पुरती तेंकां थंय दवरुया आनी मागीर 2 तारीख जाली की शिफ्ट करुया अशें म्हणून सीएमान सांगलें। पूण तेजी आतां अंमलबजावणी चालू आसा। पत्तरीवाले शिफ्ट जाले, बँगल्सवाले शिफ्ट जाले आनी कपडेवाले आहा पळय न्हू तेंकां अजून अलॉटमेंट मेळोंक ना म्हणून एक बिल्डिंगेन आसा सद्या। एक आमची फायल डीएलपी अप्रुवलाक गेल्या ती सँक्शन जातकूच आमचो शिफ्टींग चालू जाता। म्युनिसिपालिटी धनगर चीफ ऑफिसर चेअरपर्सन आनी तेंच्यांनी प्रश्नांक लक्ष घातलें आनी आमकां चवथीक ते धंदो करूंक मेळ्ळो। दुसरें म्हणजे आतां आमी शिफ्ट जाता पळय न्हू तो एक आमचो कायम प्लेस की फॉलो प्लेस। आमी एक रिस्क घेतलें की हांगा येवन आमी धंदो करून दाखयचे ही बिल्डींग चालू जातली। तितून चीफ ऑफिसराकूय मातशें क्रेडीट मेळटा की जेन्ना चीफ ऑफिसर हांगा येयलो पळय न्हू तेणी ही सगळी इनिशिएटीव घेवन आमकां हांगा अलॉटमेंट पत्तरीवाल्यांक बँगल्सवाल्यांक अलॉटमेंट दाखोवन तेणी ती बिल्डींग चालू जाता। जाल्यार सीओ करता आमी 2 जागी शिफ्ट केलें। हय सो हांगा तुमकां जागो दिल्लो आसा। आमकां सगळ्यांक 2-2 मिटर दिता म्हणटा सगळ्यांक 2-2 मिटर दिता। मेजरमेंट करून फोंडा फिश मार्केटाची जी बिल्डींग आशिल्ली ती सामकीच धोकादायक जाल्ली आशिल्ली आनी ताका लागून जे फर्स्ट फ्लोरार जे विक्रेते आशिल्ले एक 50-60 विक्रेते आशिल्ले तांकां दुकानां खाली करून तांकां नवीन प्रोजेक्ट आसात, नवीन मार्केट प्रोजेक्टाक शिफ्ट जावपाक तेंच्यांनी फोंडा म्युनिसिपालिटीन ऑर्डर दिल्ली आनी नोटीस दिल्ली। त्या प्रमाणे चवथी पयली नोटीस मारलेल्या कारणान विक्रेत्यांनी थंय वचपाक नकार दिल्लो। ताका लागून हो प्रश्न घेवन विक्रेते आसा ते मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हेंचे कडेन गेल्ले आनी तेन्ना मुख्यमंत्र्याक तेंच्यांनी आश्वासन दिलें की चवथी नंतर आमी सगळे शिफ्ट जाता आनी त्या प्रमाणे आतां चवथ जाल्ली आसा आनी ह्या विक्रेत्यांनी एक 25-30 विक्रेत्यांनी सद्याक शिफ्टींग चालू केल्लें आसा। त्याच बरोबर बाकीचे जे विक्रेते आसा ते बेगीनूच शिफ्ट जातले अशें तेंचे जे लिडर आसा धारू सावंत तेंच्यांनी सांगलेलें आसा। जे फुटपाथार बसतले कपडे विक्रेते तेंचेर कारवाई करची अशी तेंचे डिमांड आसा, ना जाल्यार नवीन मार्केट प्रोजेक्टाक कोणूच येवपाना। जी दुकानां आतां विक्रेते आतां शिफ्ट जाल्या ते रिस्क घेवन थंय शिफ्ट जाल्या, ताका लागून म्युनिसिपालिटीन कॉपरेट करचें अशी तेंची मागणी आसा। फोंडेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नीश च्यारी।